osiągnił Jeruzalem Daular palmarun watu coluya Devan osiągnił Jeruzalem Soglang dumka Dio Bordistiu. Somplolea Richard Viegas aka somplea 2 वर्षां bortata देवान ताका स्वर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर Amaral Bado हांगा सुरावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. Jose Marie Mascarenhas, Michael Mascarenhas, Anthony de Souza, José Coelho, Antonio João Fernandes, José de Souza, Baptista Pichete, Shirley Rodrigues, Severina Fernandes, Cruz Pichete. Ais moron zatore Miguel Salvador Pereira सांजी 3:30 वरांचेर देवान ताकाय स्वर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. आनी आंकवार मारेची भेट ह्या कुटुंबाक आयच्या दिसा Menina de Souza, Lorraine Viegas, Hurton Fernandes, Wilson Cruz, Magdalena de Souza, Trini Rebelo, Richard Rodrigues, Agnello Fernandes. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोवी आसूं. आणि रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो वायट करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. Omuso brat, omuso व्हड अपराध. ह्या बाबतीत भाग्यो सुदांचा खबर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांक दोयेन उजवाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पोरजोळान तांची काळजां सदां पेटय. हे पोरी ती आपल्या सुरवंडराक निरंतरी ओळखून आनी ताका खरेपणी एकवटोंक पावूं. तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन जोचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो पोटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी बापाक तसो पुटाकूय तो मानून घेना. जो कोण पुटाक ओळखून घेना ताका बापूय मेळना.
पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश उर्माकतान तुमी आयकला तो तुमचे सगळे सदांच सांबाळात. सुरवातीक तान आयकल्लो संदेश तुमचे सगळे टोकलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सगळे आसतल्यार ताणें तुमकां बासायलां तें हें साश्टांचें जिवीत तुमकां पोसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्यात ती मागणी तुमचे सगळे आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचे शिकवणेची तुमकां गरज ना, पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती खरी पोटकिरीणूय. देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सगळे रावात. ओय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सगळे रावात. हे परी तो दिश्टी पडटलो त्या ताचे दर्शना दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतले आनी तो आमकां लोजेक घालूंक आपणा थंय पयस सरचो ना. सर्वेस्पराचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकांचेर प्रिथमेचेर देवाची सरवण फांकली म्हणुया. शेकानशेक प्रितमेचेर देवाची सोडवण पावतली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ल्या ओस्तोऱ्या उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवित्र बावल्यान जोय चोरूंक सोरवण दिली. जबाब शेकांचेर प्रिथमेचेर देवाची सरवण फांकली. इस्रायली कुलितांय आपलो तीर विसपाची मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सरवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब शेकांचेर प्रिथमेचेर देवाची सरवण फांकली. शेकांचेर प्रिथमेचेर देवाची सरवण फांकली. आख्खे पृथ्वीक गोण गोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदान उलास सोड. जबाब शेकांचेर प्रिथमेचेर आमच्या देवाची सरवण फांकली. उडगार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. जायते पावटी आनी वेगवेगळ्या तोरेन मागां प्रवण्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ज्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. Sorvesvo तुमचे सवे आसूं Ani तुमच्या आत्म्याचो आसूं. जुआवा पोरमोणे शुवोतोमान Moima tuka sonia. जुआवाची गोवायकी ही तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारशाक जेन्ना सुदैवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेमांतल्यान पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पुरगूट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हळें तूं कोण तर? तूं एलिशा? ताणें तांकां म्हळें हांव एलिशा न्हय. तूं प्रवादी बी?
आनी ताणें म्हळें ना. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआवान म्हळें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सोरेस्पराची वाट नीट करात, असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता, तो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हूय, एलिशा न्हूय आनी प्रवादी न्हूय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान पोत्तीपाड केलो, हांव स्नान दिता तो उदकान दिता, पूण तुमी अडको नाशिल्लो एकलो आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हे बेतानीत जॉर्दनाचे पोलतोडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना आमी एक खंय काम करता आनीक त्या कामाच्या जाग्यार एक नवो मनीस आयलो जाल्यार जायते फावटी आमी त्या मनशाची वळख कशी करून घेता आनी वळख करता तेन्ना आमी त्या मनशाक विचारता, तो खंयचे गांवचो, ताचें नांव कितें, ताच्या घरांत कोण आसा. आनी हे पुरी ह्या मनशाची वळख जाली म्हणटूच ह्या मनशा लागीं आमी इश्टागत कशी घडोवन दवरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानान अशेंच कितें जाल्लें आमकां दिसता. जुआंव बावतिस्त कोण हें सोदूंक हे मनीस आयल्यात आनी जेन्ना ते जुआंव बावतिस्ताशी येतात ते ताका विचारतात, तूं कोण? आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, जुआंव बावतिस्त स्पश्टपणी जाणा आसलो आपूण कोण तो, आनी देखूनच पयले आपूण कोण न्हूय तो ह्या मनशांक तो सांगून दवरता. आपूण क्रिस्त न्हूय, हांव प्रवादी न्हूय, हांव एलिशा न्हूय म्हूण तो ह्या मनशाक सांगता. पूण त्या उपरांत जुआंव बावतिस्ताक जेन्ना ते विचारतात, तूं कोण, आपूण कोण, ते स्पश्टपणी जुआंव बावतिस्त तांकां सांगता. आनी जुआंव बावतिस्त तांकां म्हणटा, क्रिस्त येवपाचो आसा, ताका वाट तयार करूंक जो मनीस पाठयतलो म्हूण इसायास प्रवाद्यान आपल्या पुस्तकान बरोवन दवरलें, तो मनीस जावन आसा हांव. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आमच्या आत्मीक जिवितांत वा आमच्या सादारण जिवितांत जायते फावटी जेन्ना वयर सकयल जाता हो प्रस्न आमकां येता, हांव कोण काय, हें कित्याक म्हजे सवें घडटा. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हाका जर म्हज्या भावनाची, म्हज्या चिंतनाची, म्हज्या जिविताची खरेपणी वळख ना जाल्यार असल्या जिविताच्या वेळार आमी साणोंक पावता. तर ह्या नव्या वर्सान जेन्ना आमी आसा, आयच्या ह्या नव्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसा होच प्रस्न आमी आमकां जण एकल्याक विचारुया, हांव कोण, हांव ह्या संवसारांत कित्याक आसा, देव म्हज्या जिवितान म्हजे कडले कितें आशेता काय, ह्या प्रस्नाक घडटा ते परी आमी स्वभाव सोदुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा आमच्या मुखार दोन व्हड भाग्यवंतांक दवरता, भाग्यवंत बाजील आनी भाग्यवंत ग्रेगोर. आनी हे दोगूय भाग्यवंत भुरग्याचपणांतावन एकामेकाचे इश्ट आसले. भाग्यवंत घोराब्यांतले ते आयलोले, तांच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आनीक जायते भाग्यवंत ह्या तांच्या कुटुंबांनी आमकां दिल्यात. जाल्यार ह्या दोगूय भाग्यवंताची आयज सेवाधर्मीक उगडास आमी बरोबर कित्याक करता काय? मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र सभेच्या पयल्या शेंकड्यांनी 4थ्या 5व्या शेंकड्यान जेजू विशीं आनी पवित्रित्वे विशीं जायती वांकडी शिकवण भितर सरलोली. जेजू कोण, पवित्रित्वी कोण, हो प्रस्न उप्रासतलो. आनी जेन्ना हो प्रस्न उप्रासलो, हे दोगूय इश्ट जे व्हड जाणार आसले
पूण त्याच बरोबर भाग्योंत मनीस आसले जेजूच्या देवपणा विशीं स्पश्टपणी आपली शिकवण दितात आनी पवित्रित्वे विशीं जी शिकवण आमचे लागीं आयज पासून पवित्र सोमीत आसा ही शिकवण ते दिवंक पावतात. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक ते वळखोंक पावले जाल्यार एकूच कारण म्हणल्यार जेजू आनी पवित्रित्वेचो खोलायेन तांकां अणभव आसलो. तर आयच्या ह्या पवित्र विसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमचें अस्तित्व सोदतना आमचें अस्तित्व देवांत रिगलोलें आसा हेंवूय सोद आमी आमच्या मनांत रिगोवया. आनीक आमी सगळीं देवाची भुरगीं ही आमची आयडेंटिटी आमच्या मनांत दवरूंक आनी सदांच देवाचीच भुरगीं कशी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जिवंक तेच देवाची कृपा हे पवित्र विसाचे भेटेंत आमकां मागुया. भेटोरेंक आमी गायन गावुया सी 30 आनी 7 तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार पान 40 आनी 4 सी 37 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार बाबा म्हज्या बाबा भयणांनो, ही आमचें बलिदान सुरपुतविदा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेची दाना दोयेन मानून घे. जे ती भक्तीन आनी भावार्थान उचारतात ते ह्या सुरगेच्या गुटां वरवीं तिका फावो जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताचे येण्याचें गीत गायलें आनी तो येतूच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडेंच संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. हे परी तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, शिवासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार मोल्या तुझ्या वैभवान होसाना उजोनी
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सुसूक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो अशें म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत, पातकाचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूढ सुम्या आमी वोडो खाता आनी एकाल शिदले पियेता, कितले बावटी तूं बरो दिसो, तुजें मरण ओडटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच रिचर्ड वेगस तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय, तुज्या पुताच्या मोन्नाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाच्यान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजी काकलुतीन ओतलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखा मोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत दोरदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोतवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीया, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरविस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेक तोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्तांत वे तुज्या दोमदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे सेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावुया. D22 जिओनू जिओनू पान 50 आनी 9. D22 पेज 59. Oh
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुज्या मोगाचो प्रभाव आमचेर घातलाय. अशें ह्या संस्काराच्या बोडान आमची काळजां सफळ करून तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मुखार बाबा बिरानू, काल कोणाक आमी मेळूंक ना जाल्यार तुमकां सगल्यांक नव्या वर्साची आमी परबी दिता. देवान तुमचेर आपलो जायतो आशिर्वाद घालचो. आयज आमी तिगूय जाण पवित्र कमन्यां घेवन येतले. गाली, बोडये, दोंद्रे, आमाराल, दुर्गावाडी, कार्दोजवान सुमार 9 आमी भायर सरतले. फाल्यां मातशें बेगीन भायर सरतले कित्याक फाल्यां मागीर काजार आसा सकाळीं. पूण तांकां तुमी फोन करचो आनी तयार दवरची. आयज तशेंच मरण आसा सांजे 3:30 वरांचेर मिगेल साल्वादोर पेरेरा. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. काल नातालाची काल नव्या वर्साची आंकवार मारेची परब जाल्या आनी आयज सोनवार म्हणटच आयज एनावन्समेंट तयार जावंक जाय. तुमचो आदार जाय. मातसो चड पयशांनान ते कलेक्शन रातच्या मिसाचे मेजूक ना. ते मेजूक तुमी आदार दिवचो मीस सोंपल्या उपरांत. तशेंच आयचे शुक्राराचें कलेक्शन आसतलें तें सेपरेट मीसचें. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमचे सुत पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देवाच्या पासपोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबरांच्या कुंवरा देवाची पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक येमकोणान लुटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. R10 जेजू भाशेन पान 170 आनी 9. R10 पेज 179. जेजू भाशेन आशे हांवें उलयताना वावुरताना. जेजू भाशेन आशे होना हीच म्हजी आदोरा. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना. कांती गोड बुरताची म्हज्या मनाची तरतरा. जेजू भाशेन आशे हांवें